Check this. Check this. Check this 1 2. Check this 1. सगळीं पिनावया सुरवातीक आमी गायन करुया 823 पेज नंबर 11 823 पेज 11.
प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या दिसाक आमच्या आस्काऱ्याची दोबाची परब समोर आमचे मदें आसा फादर जॉन पारा सेंट एलेक्स फिरगोचीन पातकूर म्हणून वावुरता. आयच्या दिसाक आमचे पासत मागूंक आनी मिसाची भेट भेटोवंक तो आमच्या फिरगोजीर आसा. ताका आमच्या फिरगोजीच्या सगल्यांच्या नांवान ताका येवकार दिता. आयच्या दिसा केरपुणीन ही दोबाची परबीन आमी वांटो घेतना माग गोंयांक एडवर्ड हे आमच्या भावा पासत आपलो वाडदीस समोर ओंपता. देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आनी ताच्या जिविताचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घाल्या प्रमाण आयच्या दिसाक माग गोंया वाडदीस समोर ओंपता. काल्ला ही आमची भयण बोगमालो हें ओल्ड एज होम ती चलयता. देवान सदांच ताच्या वावराचेर ताच्या जिविताचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घाल्या प्रमाण मागता आनी आपलो वाडदीस समोर ओंपतना देवान ताका आपले कुरपीन आनी बोलान बोल्ल्या प्रमाण मागता. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेतना आमकां सगल्यांक ह्या आस्काऱ्यान आपले कुरपीन आनी बेसांवांनी आमकां बोल्ल्या प्रमाण देवा लागीं मिसाचे भेटीन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. बागीवोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन एकचार साहोगी बागेलीपण मिसांव जिवंक आमचेशी राव सोम्या. इमास वाटेर आशिल्ल्या शिसांनी आमचेशी राव सोम्या असल्या उतरांनी दिल्ल्या आमंत्रणाक पालो दिवन जेजू तांचेशी रावलो. देवाचे उतराचे मोडण्या उद्देशीं तांची निबोर काळजां आनी दांपलोले दोळे उक्ते जाले. शेकीं ते जेजूक वळखूंक पावले. जेजून तांच्या जिवितांत बोरवैसांची किर्ण उठपण केलें, जांचे उद्देशीं तांचो बोरवांसो नवसरलो आनी तांची काळजां पुनर्पणाचें जिवीत जिवंक ताणेलीं. ती शार्ती पावली जोरूय जेजू तांचे मोदलो कोडसरलो तरी तो उंड्याच्या मोडण्यांत लिपून उरलो. फ्रांसीस शावेरान लिपलोन आशिल्ल्या जेजूक इनास्ते लॉयलाच्या मार्गदर्शना उद्देशीं पॅरीस शारांत ओत्मीक व्यायामा वरवीं अणभवलो. ह्या ओत्मीक अणभवा वरवीं फ्रांसिसाच्या जिवितांत दुसऱ्यांची सेवा करूंक एक नवे उज्याच्या आकट्यान उठपण जालें. पात्रीस कॉर्द ही पवित्र सभेची शिकवण आमच्या बापायचे मोगान जिवंक आनी बागीवोन जुजे आमकां उगडास करता की जी कोण लिप्पोन दिसता ती सोडवणेच्या इतिहासांत एक मोठी भुमिका पाळटा. फ्रांसीस शावेर सदांच देवाची खोशी करूंक राजी आशिल्लो. भावार्थान देवाच्या आदारान पाटलाव केलो आनी विस्वाशीपणान क्रिस्ताक देवाचे पोरचेक परगटले. फ्रांसीस शावेराचें काळीज मन आपणावन क्रिस्ताचें लिपलोलें दिसणें सोर्वां आनी सगळे सुवातेर अणभवून पाटलाव करूंक आमकां आग्रो केल्लो आसा. ही चिंतना मनांत आनी काळजान बाळगून हे मिसाचे भेटेन शिताबेन वांटो घेवया. आनी सोबीत लांबदीक चिंतना मनान धरून हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. दर एका क्रिस्ती गोराब्यान जेजूचेर भाव दवरून आपलें जिवीत सारूंक तांकां आपोवणें आसा. ह्या भावार्थाक लागून जेजू मोग करूंक शिकयता. त्या मोगान आपलें जिवीत ओपूंक जाय आसलें. उरफाटी गोराब्यान आपसुवार्थी द्वेस राग दुबाव आनी हेर पातकी चाली वचल्यात. सोम्या काकुतकोर सुम्या काकलुतकोर मनशाचेर आनी गिरेस्तकायेचेर
भावात धरून देवाक आमी सोडला. तुजे शिकवणेक पाट वळून जायते फावटी आमी आचवाचार आनी पारेकचार आमचो भावार्थ दवरला. क्रिस्ता काकुतकोर ख्रिस्ता काकुतकोर. जायते फावटी आमचेर आडकोळी येतोच आमचो भावार्थ हारला. क्रिस्ती भावार्थी कोशी पवित्र सोबेन आमी आमची जबाबदारी ओळखूंक ना. आमचो भावार्थ एकाच देवाचेर आमी तेवूंक ना. सोम्या काकुतकोर. सुम्या काकुतकोर. आनी सोर पुदविदा देव आमची काकूट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Unot moima deva, shanti soglia mucha. Unot moima deva, sorgarano soga. Amcha deva, sorgarasa, ami tuka naman kota. Ami tuka dinvasita tuji moime porkonita. Unot moima deva, shanti soglia mucha. Unot moima deva, sorgaranon soga. Jesu Krista Deva Puta amche magne tuai somya. Sangsaracha sorgundaram neloshikor kakrutaka. Unot moima deva, shanti soglia mucha. Unot moima deva, sorganon soga. Moima tuka, deva baba, moima tuka. Jesu Krista, moima tuka. Povitatmya, moima triye. Uchi deva, unot moima deva, shanti soglia mucha. Unot moima deva, sorganon soga. Amen. Amen. प्रार्थुया. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवं बागयोन फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतलोय. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवंडाराची वळख आमच्या काळाच्या मनशाक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बावाट दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोष भोगूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. जेरुजाल्या तुजे दुखीचे आनी कोंतीचे आंगले काडून उडय. सदांकाल देवाच्या वैभवाची सोबिताय न्हेसून ये. तुका गुटलावूंक देवाच्या प्रमाणीकपणाचो मांत घाल. सासणांक जियेता ताच्या वैभवाचो मुकूट तुज्या माथ्यार घाल. कित्याक मोलबाकाल राष्ट्रां आसात
तितल्याकूय देव तुजो पोरजोल दाखोवंक सोदता. कित्याक प्रमाणीकपणा वरवीं शांती आनी भोक्तीपणा वरवीं नांवरूप हें नांव देव तुका सासणांक दितलो. उठ, जेरुजाल्या आनी उंच दोंगरार चडून वच आनी उदेंतीक तुजे दोळे लाय. भोव पवित्र देवाच्या हुकुमान ओस्तोमतेचो आनी उदेंतीच्या तुज्यो पुतधुवो नव्यान एकठावल्यात त्यो पोळे. देवान आपलो उगडास केलो देखून ती सगळीं आनंदान बोडल्यात. तुका सोडून गेली तेन्ना पांयांनी चलून ती गेली आनी दुस्मान तांकां आबडून व्हरतले जाल्यारूय तरी आतां देव तांकां राजकुवरा भाशेन वैभवान परतून हाडटा. दर एक पर्वत आनी सदां तोकतले दोंगर कातरून उडोवचे म्हूण आमी जमीन सपाट करच्याक सगळी पालखी भरून हाडची म्हूण देवान फर्मायलें. हे पोरी देवाचे मोहिमेचे पोरजोलान इस्रायल बिरांती विने चलूंक पावतलो आनी देवाच्या हुकुमान सगळीं रानां आनी परमोलीत झाडां इस्रायलाक आपली सावली दितली. कित्याक देव आपली काकलूत आनी प्रमाणीकपण फाकोवंक आपले मोहिमेच्या पोरजोलान कुशालकायेन इस्रायलाक वाट दाखयतलो. देवाचें उतोरें. जबाबाक आमी गायन करुया. Q13 पेज 172. Q13 पेज 172. Solves pora deva, moga baba amcia. Tuja znała Tora, tuja znała pojma, fawo zasna. Tuja wordianawa, moima gajtam baba. Tuja wordianawa, moima gajtam baba. Utom eklosto tu, bolis te zvoto tu. Molbat pritve sokol, tuje smutje deva, moga baba amcia. Tuja wordianawa, moima gajtam baba. Tuja wordianawa, moima gajtam baba. दुसरें वाचप. बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांव तुमचे पासत प्रार्थन करता. तितलेय पावटी कुशालकायेन तें करता. कित्याक तुमी शुभ वर्तमान आयकलेले त्या दिसा तावन ते आयज पर्यान ते परगटूंक तुमी म्हाका आदार दिला. जाणें तुमचे मोदें हो बरो वावर सुरू केला तोच क्रिस्ता जेजूचो दीस हे पर्यान हो वावर शाती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. जेजू क्रिस्ताच्या काळजान तुमचो सगल्यांचो हांव कितलो मोग करता ताचो गोवाय देव. ओदीक श्रेश्ठ ते तुमी सदांच विचून काडूंक तुमचो मोग ओदीक आनी ओदीक
वाडो म्हूण आनी तुमची जाणबाय आनी ओलोक खोल जावं म्हूण हांव मागतां. ह्या पोरी निर्मोल आनी निरोपराधी जावं क्रिस्ताच्या दिसाक तुमी तयार आसतल्यात. तेन्ना जेजू क्रिस्त आमचे सोवें उत्पन्न करता त्या प्रामाणीकपणाच्या फोलांनी देवाचे मोहिमेक आनी वाखाणणीन तुमी बरोवन येतल्यात. देवाचे उतर हें. देवाचे उद्गार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सगळ्या. तिबेर शेजाराचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पोंच पिलात जुद्याचो राजपाल आसतना हेरोद गालिलियाचो उपराजा आसतना ताचो भाव फिलीप इतोरिया आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपराजा आनी लिझानिया अल्बिनियेचो उपराजा आसतना हानास आनी केफास परमयादीक आसले तेन्ना जुआवाक जाकारियासाच्या पुताक ओरोण्यांत सोर्वेस्पराचें उतर पावलें. जोर्दाना लागसार गांवांनी वचून पातकांचे बोगसणे मेळचे खातीर जिवीत बदोळणेचें स्नान पुरगोटीत तो भोंवलो. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे हें जालें तें अशें. तो ओरोण्यांत आड्डोतल्याचो ताळो सोर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात. दर एक फालकें भरून येतोलें. दर एक दोंगर आनी पर्वत सकयल पडटलो. वांकडे तिकडे मारूक नीट जातलेत आनी गुण्या फातरांचे आसात ते सुडसुडीत जातले आनी आख्खें मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमचे फिरगोचेंत आमी ह्या महान भाग्यवंताची सा फ्रांसीस सावेराची परब समोरमतां. नसल्या वेळार ताच्या जिविताचेर एक ल्हानसो नियाळ करूंक एक ल्हानशे गोश्टीची हांव वापर करतां. असलो एक सोरेकाराक सोऱ्याची एकदम रूच. आनी एका दिसा हो सोरेकार सोरो हाडूंक बार्रान गेलो. बार्रान वेताना आपली सायकल आसली ती सायकल घेवन पेडाल मारीत गेलो. आनी जेन्ना बार्रान भितर सरलो ताणें एक बरी व्हडली सोऱ्याची बाटली घेतली. हांव जाणा जायते जाणांक आतां रूच येतली म्हणून कांय नजो. म्हणटकूच ही बाटली ताणें घेतली आनी उपरांत घरा येवंक ताणें आपली वाट धरली. आतां घरा येताना पोत्तून सायकलीचेर तो बसला. बाटली काडून ताणें एके पोतयेन घातल्या आनी सायकलीक लायल्या. वाट चलच्या आदीं तो अशें चिंता, समजुया वाटेर घरा येताना हांव पडलो, सायकल घेवन पडलो, कितें जातलें?
पयले सुवातेर आपूण पडटलो, दुसरे सुवातेर सायकल पडटली. चड खबर गरजेचें तें सोऱ्याची बाटली पडटली आनी सोरो वतलो. आपली जाणवाय तो चिंता आनी तसल्या वेळार एक निर्णय घेता, बरें एक काम करया म्हणटा, आतांच पियेता सोरो म्हणटा. म्हणटूच ताणें आख्खी बाटली सोऱ्याची थंयसरूच काबार केली, पियेलो आनी उपरांत सायकल घेवन तो घरा आयलो. आनी घरा येताना कितले फावटी? 7 फावटी जमनीर पडलो. 7 फावटी जमनीर पडलो. आनी उपरांत घरा येयल्या उपरांत अशें तो म्हणटा, पळयलें ही जावन आसा जाणवाय. आपणेन सारकेंच सांगलोलें, आपूण पडलो जाल्यार सोरो वतलो, नाका लागून पयलो पियोन एकदम बरें केलें. आतां तुमकां विचारलें जाल्यार ही जाणवाय ओ पिशेपण, तुमी कितें म्हणटल्यात? ही जाणवाय ओ पिशेपण कितें तें सांगात मातशें. हें कितें जाणवाय ओ पिशेपण? पिशेपण तुमी जाणात, हें जाणवाय न्हू, पूण हें पिशेपण. पूण सोरेकाराक ती जाणवाय, पूण आमकां तें पिशेपण. कित्याक आमी जाणात ताका अर्थ ना, तें पिशेपण. पूण भाव भयणीनो, आमचे जाणवायेर, संवसारी जाणवायेचेर आमी नदर घातली जाल्यार देवा फुडल्यान आमची जाणवाय कितें जावंक शकत काय? जाणवाय ओ पिशेपण. आयज ह्या भगवंताचेर आमी नियाळ कोत्ताना ताचो जल्म ज्या घराब्यान जालो, तिसरो भुरगो तो. आनी आमी जाणा जायते फावटी अशें म्हणटाले, तिसऱ्या भुरग्याच्या नशिबांत देव आपोवणें, याज्ञीकपण बरयल्लें आसा. चडशे तिसरो पूत, हांवूय घरान तिसरो पूत याज्ञीक जालो, ते भाशेन तिसरो याज्ञीक जाता अशें म्हणटालेत. आनी घोडयेक ताच्याय नशिबांत याज्ञीकपण बरयल्लें आसतलें. खंयचे तारखेर तो जल्मलो कोणूय सांगशात? तुमचो भाग्यवंत 7 एप्रील वर्स. कोण सांगना जाल्यार तुमच्या पादवीकाराक विचारता, खंयचे वर्स? बरें, पादवीकारान सांगलां ते भाशेन 1506 1506. म्हणटकूच ह्या वर्सा 7 तारखेर एप्रिलाचे तो जल्मलो. तुका प्रायज दितलो पादवीकार तुमचो. म्हणटकूच त्या वर्सा जेन्ना जल्मला आनी उपरांत जसो तो वाडटा गिरेस्त घराब्यांतलो व्हडल्या देसान, बऱ्या देसान तो जल्मला. जायती जाणवाय, संवसारी जाणवाय घेवंक ताका मन आसलें, इच्छा आसली. बरें शिकोवप करूंक सोदतालो आनी बरें शिकोवप करून नामना संवसारान आपूण व्हड जातलो, हें ताचें धोरण, हें ताचें मन. आनी 20 वर्साचे पिरायेर युनिवर्सिटी ऑफ पॅरीस हांगासर जेन्ना भितर सरता आपलें शिकोवप करूंक, थंयसर ताका एक नवो इश्ट, रूममेट म्हणूंक जाता, ताका मेळटा. 15 वर्सां ताचेवन तो व्हडलो आसलो, ताचो इश्ट. कोण तो? इनास दे लॉयला. एकदम बरी जाणान तुमी. म्हणटकूच इनास दे लॉयला ताका मेळ्ळो. आनी ह्या भाग्यवंत, ह्या इनास, ताच्या जिवितांत जायतें घडलोलें. आनी भोव करून ताच्या जिवितांत बदलणी धर्मांत थंय आयली. आनी धर्मीक मनीस तो जाल्लो, प्रमाणीक मनीस तो जाल्लो. जायतें बदलप जिवितांत आयिल्लें. आनी हें बदलप, हें पवित्रपण, हें ताचें मन, हें ताचें काळीज तो काडून ह्या फ्रांसिसाच्या मना काळजान घालूंक सोदतालो. प्रयत्न केले, जावंक ना, घडूंक ना. पूण जायते प्रयत्न केल्या उपरांत जशीं ती फामाद ताची उतरां जायते फावटी आमी आयकल्यात, आख्खो संवसार जोडीत पूण तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार कसलो फायदो? सवकास फ्रांसिसाच्या मनांत ती उतरां रिगलीन, ताचें जिवीत रिगलें. तो कितें सांगतालो तें ताणें आयकलें, काळजा मनार घेतलें. आनी सरशेवटी 28 वर्सांचे पिरायेर ताणें देवाक आपले जिविताचें समर्पण केलें. देवाक जिवीत ताणें भेटयलें आनी देवाक जायत्यो बासावण्या, तातूंतली एक बासावणी म्हळ्यार होली लँड, जेरुसालेम. थंयसर ताका वचूंक जाय आसलें.
31 वर्सांचे पिरायेर याज्ञिकेची मागणी ताका फावो जाली आनी उपरांत याज्ञिक जातकूच आपल्यो बासावण्यो पुराय करूंक सोदतालो भोव करून एक बासावणी जी जेरुसालेम शारांत वचूंक पूण 1 वर्स प्रयत्न केले घडोवंक ना जावंक ना ताचे शीन आनी उपरांत जेन्ना रोमाक गेले थंयसर हे सगळे जेन्ना रोमाक गेले थंयसर पाप साहेबाक आपले समर्पण करूंक गेल्ले थंयसर तांचें जिवीत पाप साहेब पळयता ते देवाक परगडटाले धर्म परगडटाले भावार्थान उज्यान बरोवन कशे धर्म परगडटालेत इतलेंच न्हय जी कोण पिडेवंतां आसलीं गरीब दुर्बळ धाकटी आसलीं तांची सेवा करूंक तांकां आदार दितालेत आनी तांचें जिवीत पाप साहेबाक भोव आवडलें सोर लोकांक आवडलें आनी असल्या वेळार थंयसर जो एक पुर्तुगालाचो राजा आसलो ताका भोव करून जेन्ना आवडटा आनी आमी जाणा तेन्ना गोंयांत राजकारण पुर्तुगेज चलयताले आनी हो राजा ताचेशीन मागतात हे असले 2 याज्ञीक आमकां दियात म्हणून आपूण थंयसर राजकारण थंयसर क्रिस्तांवपण परगटूंक धर्म परगटूंक आमकां दी आनी तेन्ना दोगांक विचून काडले तातूंत फ्रांसीस नासलो पूण तातूंतलो एक जेन्ना पिडेंत लागून भलायकेक लागून फाटीं उरलो ताचेशीन घडोवन आसलें तेन्ना ताचे बदलेक फ्रांसिसाक घातलो भाबणीनू आमची जाणवाय घोडेक आमी चिंतीत पूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता रोमकारांक बरयल्ले चिटीन 11व्या वेस्वरांत आमकां मेळटा कितलो म्हूण खोल देवाचे गिरेस्कायेचो ताचे जाणवायेचो आनी ताच्या गिन्यानाचो समदीर कोणाच्यान थाव घेवंक जायत ताच्या निर्णयांचो कोण समजूंक पावत ताच्यो वाटो बाबडीन हें देवाचें उतर देवाचे जाणवाये विशीं आमकां सांगता ताच्यो वाटो ताच्यो जाणवाय ताची जाणवाय आमच्यान आट्टापूंक जायना फ्रांसिसान चिंतूंक ना आपूण हे भाशेन याज्ञीक जातलो म्हूण व्हडलो जावंक सोदतालो संवसारी वाटेन देव आपले जाणवायेन ताका हाडटा आपले जाणवायेन ताका चलयता ताचे खुद जाणवायेन न्हू आपले जाणवायेन न्हू पूण देव आपले जाणवायेन ताका चलयता आनी हेच वाटेन जेन्ना रोमांतून थंयसून आमकां गोंयकारांक भारतांत तो भितर सरलो गोंयांत ताणें धर्म परगटलो आनी जे भाशेन ताणें परगटलो आयज पासून ह्या धर्माच्यो किट्ट्यो आमकां दिश्टी पडटा जो उजो ताणें धर्माचो पेटयलो कापीण ल्हानशी कापीण मारून तो दोतोन शिकयतालो आनी दोतोन शिकयताना देव ताची सवय मिलाग्री कोत्ता एक ल्हानशी मिलाक ताच्या जिवितांतली म्हळ्यार संदेशकारांक जेन्ना विचून काडलें हाचो विशय सांगता सोहब बागेलीपण एकसा तांकां बारोबर घेवन तो दोतोन शिकयता आनी जेन्ना देव संदेशकारां ताचे बरोबर आसलीं एका दिसा रात जाली ती थंयसर रावलीं सगळीं न्हिदलीं थंयसर आनी थंयसर एका संदेशकाराक खंय सोरपान विखारे सोरपान घांस मारलो रातचो कळूंक ना सकाळीं उठलें जाल्यार संदेशकार मेल्लो आसलो तसल्या वेळार फ्रांसीस पळयता हो मनीस हो संदेशकार मेला ताणें कितें केलें काय देवाचेर बावाट धरून आपली इलुती थिपी काडून त्या संदेशकाराच्या गायाचेर लायली आनी ताका सांगलें उठ पूण भावभणीन तो जावन असलो ताचो बावाट मिसाची भेट जे भाशेन तो समोर रमतालो लोक आशेतालो आयकोंक मिसान भाग घेवंक मीस समोरंबूंक आनी मीस समोरंबताना देव ताच्या जिवितान कोणाक कोत्ता अशें मिसाची भेट तो कोत्तालो मिसाची भेट समोरंबताना भायल्यान एक जोम आयलो लोकांचो आनी ताणेन एका ल्हान भुरग्याक काडलोलें एक ल्हान भुरगें जो मेल्लो भुरगो ताचेशी हाडलो आनी जेन्ना ह्या भाग्यवंताशी हाडलो ताणेन कितें केलें काय ह्या भुरग्याच्या हाताक धरलें आनी म्हटलें उठ जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता उठ हो ताचो भावाट ह्या भावाटान हो भुरगो उठलो आनी साबार लोकांनी देवाचेर अदीक विस्वास दवरलो भाबणीनो धर्म परगडटाना एक मिशनर कसो धर्म परगडटा आनी देव ताच्या सांगाता आसा देव ताच्या सांगाता आसा वाट तयार केली जेजूक आयचे आदवेंताचो आयतार दुसरो आयतार आनी आयची वाचपां सोडवंडाराक वाट तयार करूंक आमकां उस्कायतात ओरोण्यांत आड्डोतलो थाळो सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात वाट तयार करात आनी आमी जाणा आदवेंताच्या काळान जेन्ना आमी भितर सरतात 2 वस्तू घडटात एक जें कितें पयलीं जेजू आयलो ताचेर आमी नियाळ कोत्तात जेजूचो जोल्ब आनी दुसरे फावटी जेजू येतलो ताचेर आमी नियाळ कोत्ता
आनी ताचेर नियाळ करता मारूंक तयार करात म्हणटा. आमी जाणा मानाचो मनीस येवचो आसा जाल्यार फाटल्या दिसांनी कितलेच येवन गेलेत. येवचो आसा जाल्यार आमचो सरकार कितें करता, आमचे रस्त्याचेर खड्डे आसतात ते रस्त्याचेर फोण आसता ते सगळे पुरून उडयता आनी बरें निवळ करता थोडे दिसांक तरी. हे भाशेन आमकां उतर सांगता, तुमचो जिविताचो मारूग, जिविताची वाट तयार करात. सोडवंडार येवचो जाल्यार बाबणीनो आयज आमच्या जिवितार आमी नदर मारली जाल्यार आमचो भावाट कसलो जाला काय? फकत फेस्तां परबो नोवेनां आमी केलीं जाल्यार पुरो काय? भावाट आमचो शेळमोडलो कसो जाला काय? जायते फावटी आमकां घरान जेम पडना जाल्यार आमी इगोर्जेन येवन न्हिदतात आनी यादनीक कितें सांगता तितलें आयकू वय सायबा म्हणून तकली बागयतात. कित्याक तांकां घरा न्हीद पडना, दोग जाणां उठलीं नाता कोण तरी. बाबडीनो हे भाशेन आमचो भावाट शेळमोळो जालो जाल्यार आमी इगोर्जेन येवन न्हिदतात जाल्यार फ्रांसिसा भाशेन आमी जावंक पावचे नात. आमच्या भावाटाक उजो पेटोवंक जाय. तुमी ह्या दिसान उजो म्हणून जायते उतरां आयकल्यान, तसलो उजो भावाटाक पेटोवंक जाय आसलो. इगोर्जेन आमी धडवडान मोगान येवंक जाय आसलीं. आमचे थंयसर एकली बायल आसा घरा कडेन, तिणेन 22 वर्सां पयलीं एक कोंपरो घेतलोलो. कोंपरो म्हणजे जाणात तुमी न्हू? नकोत? हां जाणात. कोंपरो घेतलोलो. कोंपऱ्यान कितें करतात? भांगार लिपयतात. आनी कितें करतात? कोंपऱ्यान सान्नां करतात. तिणेन हाडलेलो एल्युमिनियमाचो कोंपरो सान्नां करूंक, आनी आजून पासून बरो निवळ आहालो तो. हांवें विचारलें, आगे 6 वर्सां जालीं, आतां 22 जालीं, तेन्नाची खबर. कोंपरो बरो आहा, सान्नां करिना तूं? करपाची न्हय तेतून खंय. कित्याक काय म्हटल्यार ना, कोपऱ्याक घोंस येता खंय, काळो जातलो खंय. काळो जातलो म्हणून कोंपरो उजार करिना. हांव मागीर तिका सांगतालो वयताना व्हर आनी मागीर सान्नां करून खा म्हणटालो. भावणीनो, देवाचे कृपेन आजून आसा, ती आसा आनी कोंपरोय आसा बरो. हांव म्हणटा आमच्या क्रिस्ती जिवितान हे भाशेन तर आमी बरें पॉलिश दवरपाक चितलें, धवें फूल चितलें करूंकूच, पूण आमी भावाट जियेनात जाल्यार, परगोटिनात जाल्यार बाबणीन आमच्या जिविताक कसली घोंस येवची ना, खाडसाण येवंक जाय. कित्याक तो भावाट जो फ्रांसीस सावेरान तेन्ना हाडलोलो आजून पर्यंत आयज तुमचे मदें आसा जाल्यार भाबणीनो, ह्या भाग्यवंताची आमी देख घेवया, ताची देख घेवया. ताणें शिकयलां, दोतोन शिकयलां, ताणें जो भावाट परगोटला, तो मिशनारी तो जालो, ते भाशेन आमी जावया. तेन्नाच आमच्या जिविताक अर्थ मेळटलो, तेन्नाच ताच्या भावाटाक अर्थ मेळटलो. नाजाल्यार आमी शेळमोडलीं क्रिस्तांवां कशीं जातलीं, न्हिदलोलीं आळशीं क्रिस्तांवां आमी जातलीं. भाबणीनो, आमी ओल्ड गोवा वेतात. कितलीं जाणां वचून येयल्यान तुमी? येयल्यात ना? वचून येयल्यात सगळीं जाणां, जायतीं जाणां वचून येयल्यात. आमी वेतालेत, ल्हानपणी आमी ओल्ड गोवा वेतालेत आनी अर्दो दीस थंयचर सारून बटाट्याची भाजी खावन येतालेत, वताले ते. आतां चेरीस पाव मेळटा थंयसर. पूण जेन्ना ओल्ड गोवा वेताले फाटल्या दिसांनी हांव विचारतालो जायत्या जाणांक, तुमी कित्याक आयल्यात ओल्ड गोवा? हांगासर तुमी कित्याक आयल्यात? आनी चडश्या जाणांचो जबाब एकूच, आमी कांय मागोवंक येवंक ना. जाल्यार कितें मागोवंक आयल्यान? ती म्हणटा मागोवंक येवंक ना, पूण ह्या भाग्यवंतान जो धर्म आमकां हाडला, हो भाग्यवंत हांगासर आसा म्हूण आमचें गोंय राखता, सांबाळटा, आमी सुरक्षीत आसात. दिनवाशी काळजान ह्या भाग्यवंता थंय आयल्यान आमी ताका दिनवासूंक, आमी ताका भेट करूंक आयल्यात. भाबणीन हे आमचे उद्गार, ही आमच्या काळजा मनाची भावना. आनी आयज तुमी देवाक उदीक आर्गां दिवंक जाय. ह्या भाग्यवंताचें नांवान हे कोपेल इग्रोज उबारलेली आसा आनी तुमकां हो अभिमान भोगूंक जाय. भोगता ना तुमचो भाग्यवंत, आमचो भाग्यवंत. ह्या भाग्यवंताची देख घेवया आनी भावाट उजवाडान उज्यान भरलेलो कसो करून आमी पवित्रतायेन जिवया.
सगळीं उबी रावया ह्या वेळार आमचो बावाट व्हडल्या ताळ्यान उच्चारुया सोत मानता देवाक सोर पुर्बिदार बाबा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोजनारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुतार आमच्या सुमी तो पवित्र आत्म्या वरवीं करून समाला आंकवार मरे सोरमलो पोस पिलाता काळ ताणें पोस उचले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ले मोठे देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यातलो जीव जालो स्वर्गात सोडलो सोर देव बाबाची तुवें त्यान जिव्यान नावान बापा हे मागणे करता तुका मिसावाच्या वावरांत आनी संवसारांत शिपडलेल्या मिशनकारांक तांणी क्रिस्ता लागीं रावूंक सरवणीची बरी खबर परगटूंक आनी अशें सगलीं एका खऱ्या देवाक वळखूंक आनी जेजू क्रिस्ताक भोजूंक पावूंक देवा लागीं मागुया जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका जिवीत बदलूंक नासलेल्या पातक्यां पासत तांणी देवाच्या मोगाची काकलूत क्रिस्ता वरवीं आपणावंक आपल्या पातकी जिवितांतली वळून आपल्या काळीज देवीक जिविताचे कुरपेक उटकें करूंक आयकूंक जावं जेजूक आपल्याशी राव म्हूण मागल्यार पुरो आनी सगल्या आडकोईक फुडो करूंक ती जोयतीवंत जावंक बापा लागीं मागुया जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका आमच्या पासत आनी आमच्या पवित्र शासनाच्या क्रिस्तीक दिल्ल्यो बासावण्यो विस्वासान पाळूंक क्रिस्ताचें उतर आनी देवाचो खोल अनुभव घेवंक ताचे उर्बेवंत गोवाय आमकां कोर म्हूण आनी आमचे शिराव म्हूण बापा लागीं मागुया जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका ह्या पोटान वावर कोत्तेल्या वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकां पासत आनी आख्या हार्बोरेच्या पुर्जे पासत मागुया सान फ्रांसीस शावेराच्या मोजोतीन देवान तांकां राखल्यार पुरो आनी भरपूर आशिर्वादांनी बोल्यार पूण बापा लागीं मागुया जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका बुदळ बाबा थोडीशी प्रार्थना तुजे थाय आमी उबारल्या दोळायेन आनी खोणवाळेन ती आयकून घे म्हणून मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची मूर्ती भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आख्या संवसारान आनी व्हडीक कुरपेन आमच्या गोंयांत क्रिस्ती बावार्थ जिवो आनी तीर करूंक आनी वाडोवंक बारी वावुरलो ताचे देखीन वायट नोपयत करून जेजूचे गोवाय जावंक आनी आमच्या भावार्थाची यात्रा तांकूंक आमकां
ह्या भक्ताच्या आदाराची गरज. तांणी वपलोल्या भावार्थ्याच्या बियांचो अनुभव आमी ओळखून घेवंक ही भेट बापाक उबारुया. पन्नास वर्सां. बापा, ह्या आमच्या सांत फ्रांसीस शावेराच्या फिरगोजेक तुवें 50 वर्सां राखलीं आनी सांबाळली, आनी ह्या 50 वर्सांनी आमची ही फिरगोज जिवाल करूंक जायते आमचे पादविकार म्हत्वाची आनी तरेकवार जमे वावुरले. तर हो सगलो तांचो बरो वावर मोगान केल्ले तांचे त्याग ह्याच खुणा वरवीं तुका भेटयता बापा. उंडो आनी सोरो. जेजून आमच्या मोगा खातीर आपलीच भेट कुर्सार केली. हे पोरी तांचें जिवीत आमचे सवें सोपून नायेन शार्ती पावले. असलें जिवीत आमी आमच्या बरेपणांतल्यान जेजूचे नीज गोवाय जावं आनी आमच्या कोन्यांतल्यान खरो भावात जिवन तो दुसऱ्यांक वांटूंक आमची भेट ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर करूंक तो पवित्र जावंक बापाक भेटयतना आमचे खातीर त्रास कोश्ट घेतोल्यांचें बरेपण बापाचे आदीन करुया. दाना भेटयतना आमी गायन करुया. C14 पेज नंबर 34. C14 पेज 34. दिनी आमची बेतुका आमची काळजा तातून घालता, आमची मोना तुका अर्पिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उंडो आदाराता, नाका चोरूस समर्पिता, आमचे सुख दूख सोटेटयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या भावणीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या सारकें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र विचारवाक सगळे स्फोट मानून घेऊ. दयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता, आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सोर गरजांनी खाकळुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुझे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता, सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर खाड्यान सोदताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवान फ्रांसीस सावेरा तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचे पुण्यवंड जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय.
देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें मुंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्केयात आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे पासोचो मोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातो ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्केया आनी हातले पियेया, ही म्हज्या रोगताची खास, नव्यानी सासणी कोराराचे रोगो. पातकाचे मोगसण मेळच्या तुमचे पासो आनी सोमेस्त मनशा पासो ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा कोरा. बावाटाचो गूट पोरगोठुया. Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci wątalo, Gesù nowianie tolo. Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci wątalo, Gesù nowianie tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उकडास करता आनी हो जिविताचो उंडान सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रितमीची विस्तारलेली तुजी पोस बी चौकदास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळी यातनी वर्गा बारबो तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. आमची घरचीं गेल्या वर्सा हे पोरबेग आसलीं आयज आमचे मदें ना. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आयज वाडदीस काजाराचो दीस समोरुमतेल्यांची हार्बर रावतल्या सगळ्या पवित्र सोबेच्या वांगड्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुसे, बाग्योन दोरंदुता, बाग्योन फ्रांसीस शावियरा आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे जो वरवीं, त्याचे जो सांगाता, त्याचे जुथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोर बेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां आटांत पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो आशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवटाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुझे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. खोमयाच्या वेल्यार आमी गायन करुया. D40 पेज नंबर 69. D40 पेज 69. Amka oslo favor
जिवंत जालो आमची आपले कुकीक पावलो आमचो जेजू जिवंत जालो आमची आपले कुकीक पावलो जेजू वेगी तुये Otmo tuka givun rauta Otmo tuka givun rauta Surgi Jevon Jesu dikta Apli kurma somor pita Surgi Jevon Jesu dikta Apli kurma somor pita Deva nendro apun sata Ama munchang kabung pita Deva nendro apun sata Ama munchang kabung pita Jesu वेगी तुये Otmo tuka givun rauta Otmo tuka givun rauta Maga devan managilo Kudi godai toditalo Maga devan managilo Kudi godai toditalo Surgi undo Jesun dillo Otnia gotai toditalo Surgi undo Jesun dillo Otnia gotai toditalo Jesu वेगी तुये Otmo tuka givun rauta Otmo tuka givun rauta बहुत दयाल बापा आयच्या दिसाक तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमच्या काळजान शिवूंक तुवें आमकां आदार दिलोय आनी आयच्या दिसाक आमच्या आस्काऱ्याची परब दोबाजीक समर्पूंक तुजे कुरपेचें बळ आमकां फावो केलें हेच उपकारी काळजान आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता आमच्या आस्काऱ्याची तत्वां दर दिसा दर घडयेक आमच्या जिविताच्या वेव्हारांत घालून आमकां तुजें कुरपेचें बळ फावो कर
puta Wakani puvehitatnya Povitratnya Rosnarak mo'y maada Maarga Apnalita chiburgi Nalita Cimburgi Wakanong nakasoda Akanong nakasoda Taruka kundong rimba Kaghondong dingas Sudoy limba boy tachi Bible tachi Tachi rus devo wisma Tacherus devon visvas Moka chatnya mundo Kaca atmyak mondo Kansa chadulo paune Saja dulu paunya Kansa chamanangayo Saja manonggayo प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पसणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी धादोशी जाल्यो. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुठांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सुर्गीच्या देण्यांक लोबदूंक आमकां शिकय. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या दिसाक व्हड कुशालकाय भोगता. आमची 50 वर्सां समोर मूग आयच्या दिसाक ही दोबाची परब समोर मूग आमच्या आस्काऱ्यान आनी आमच्या दुनिया देवान आमकां कृपा आनी बोर फाव केली. आयच्या दिसाक हेच दुनिया देवाक उपकारी काडसान हांव दिनवासतां. आदींच आमची 50 वर्सां समोर मूग हे आस्काऱ्याच्यो रॅलीक आख्खेच गांवांक भोंवडावंक ताणें आमकां आदार आनी बोल दिलें. न्हय म्हूण चड दिनवासली, कित्याक आमकां ही 50 वर्सां कोत्ताना रोखडोच पावसाचो तेंबो गळटालो तो ताणें बंद केलो. आमचो रॅलीक काडलेलो आमचो निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत पावस आख्खीच राती पडलो. देवान आमचेर उपकार केला, देखूनच दुनिया देवाक काळजांसान चड आनी चड हांव दिनवासतां. आनी आयच्या दिसाक आनीक पावटी ह्या आस्काऱ्या समी होच भावात मोग दाखोवंक आमकां ही परब समोरूंक ताणें आदार केलो. आज ही फिरगूज केल्यार डिसेंबराच्या 5 तारखेर 50 वर्सां जातात आनी कोपेल आसल्यार 150 वर्सां भोंवतात. म्हणटूच हो आस्काऱ्याचो भावात परगोट करूंक संवसारांक ताणें आमकां आदार आनी बोल फाव केलो. देखूनच ही दोबाची परब समोरताना दुनिया देवाक दिनवासता आनी तुमकां सगल्यांक कुशाल बरीत परब हांव येता. तुमच्या जिविताचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आनी आख्खेच हाबरच्या गांवचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घाल्या प्रमाण देवा लागीं मागतां. आयच्या दिसाक आमचें मोदें आसा पारा सावन आयलोलो सेंट एलेक्स फिरगोजीन फातकूर फादर जॉन फेर्नांदीस. हांव ताका जाणा ते पोरमोणी भाव भयणू तो यूट्यूबार जायतो आपलो फामाद आसा. कांतरां काडून आमी भुरगीं सोंपोल्लीं. हें गायन तेचें हांवूय खूब आयकतां आनी बरें दिसता सकाळीं उठून तें आयकतां. म्हणटूच आयच्या दिसाक आमचे मदें तो आयलो. हे परबेचे मीस ताणें आमचे पासत भिटयलें. आमच्या आख्खेच फिरगोजीच्या लोकां पासत ताणें मागलें. देवाचें उतर ताणें आमकां परगोट केली. देखूनच ताका आख्खेच फिरगोजीच्या लोकांच्या नांवान खेरीतपणीन देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचेच यान्नीकपणाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घाल्या प्रमाण देवा लागीं मागतां. आयच्या दिसाक पयले मीस समोर उरलें. आमचे मदें आसा आमचो गांवचो भाव फादर रोमियो. ताकाय काळसान देव बरें करूं म्हणटा. ताचे उपकार हांव केन्नाच कोडे बंद करूंक शेकोना आठोवंक, कित्याक ताजो हुस्को आमचे सगळे सदांच आसा. केन्नाच कसले सादराक लागून हांवें तो ताका फोन मारले जाल्यार आज पुराणें 4थें वर्स म्हणजे
ताणें केन्नाच म्हज्या संदेशकारां सवें न्हय म्हूण फिरगोजे सवें ना म्हणूंक ना. देखूनच ताका आनी ताच्या कुटुंबाक सदांच देवान आशिर्वादान भरल्या पुरो मागता आनी ताचेर आनीक कोणाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घाल्या प्रमाण देवा लागीं मागता. आज आमचे मदें आसा आमची भयण माद्री सिस्टर आलिंडा. भाव भयणीदू ताणें म्हाका जायतो आदार केला आमचो सविनर घडोवन हाडटना. ताणें आर्टिकल बरयलो आनी सदांच ताजो सहकार तेंको आसा. त्या दिसाक तें येवंक पावूंक ना पूण आयच्या दिसाक ताच्या बापायच्या वाडदिसा सोम्यार तें आसा आनी ह्या परबेन वांटो घेवंक आमचे मदें आसा. ताकाय काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा. जायतें शिकोप करून आपली सेवा चाकरी दुयेंस पिड्यासोवी तें दिता. देखूनच देवान सदांच आपल्या आशिर्वादान आनी कुरपीन ताका बोल्ल्या प्रमाण देवा लागीं मागता. आयच्या दिसाक दिनवासूंक सोदता आमची गोंगलीक सोबा जी 50 वर्सां करूंक आमकां आदार दिवन आयच्या दिसाक ही परबूय करूंक ताणें आदार आनी बोल फाव केलो. आयच्या दिसाक दिनवासता आमची फाब्रिका जे वांगडी चारूय आसात ते आमचे देव संदेशकारां, आमचे सी फेरर्स, आमचे कॉफ्रार भाव आनी आमची तरणाटी भुरगीं हांकां सगल्यांक काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा. जावं 50 वर्सां जावं आयची परब करूं तांणी म्हाका सहकार आनी तेंको फाव केला. सदांच ह्या सगल्या संस्थेच्या वांगड्यान जिविताचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घाल्या प्रमाण देवा लागीं मागता. आयच्या दिसाक दिनवासता आमचो आमदार मिलिंद नायक आयची परब समोरूंक तुडवांचो ताणें आदार केलो. ताचेर वावराचेर ताच्या फुडारीपणाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घाल्या प्रमाण मागता. आनी तुमी भाव भयणीदू सदांच ह्या फिरगोजी सवें मोग सहकार तेंको दाखयलो. जावं ह्या परबेच्या मिसाक जावं ह्या 50 वर्सां समोरनी करूंक म्हाका सदांच आदार सहकार तेंको तुमचे दिलो. तुमचें उदार मन सदांच म्हजे सवें तुमी दाखयलें. केन्नाच हांवें उलो मारल्यार तुमी केन्नाच कसलेंच काम करतना म्हाका ना म्हणूंक ना. देखूनच म्हज्या काळजाच्या खोलायेन तुमकां दिनवासता आनी काळजांसान सगल्यांक दर एकल्याचें नांव काडूंक सोदिना पूण सगल्यांक काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा. आज आमची परब म्हणटूच आमी आयच्या दिसाक सांजेच्या वेळार काजारी आनी आंकवार जे दादले आसात आनी काजारी आनी आंकवार ज्यो बायलो आसात तांकांय ल्हानशी गेम आनी टायब्रेकर आमी दवरलेलो आसा 4:30 वाजता MPT ग्रावंडाचेर. जाता ते प्रमाणे ह्या तरणाट्यान इमाणून हाडलेली आसा तांचे कुशालकायेक तुमी वांटो घेवचो म्हूण मागता. आयच्या दिसाक ह्या तरणाट्यांनी ल्हानशें गेमीचें स्टॉल आनी भाव भयणीदू आपलें कॅन्टीन दवरलेलें आसा. जाता ते प्रमाणे तुमचो सहकार आनी तांकां तांचे सवें तुमी दाखोवचो मागता. निमणे आशिर्वादा उपरांत आमी ल्हानशें पुरसांव काडटले. मागता आमचे कॉफ्रार भाव भयणी आसात तेणी ह्या पुरसांवाची मांडावळ सांबाळची आनी बरे भाशेन भोगतीपणान ही आमी पुरसांव काडूंक आनी किरीतपणीन होच आशिर्वाद निमणो घेवंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बोल फाव कर म्हूण देवा लागीं मागुया. निमणे आशिर्वादाक आमी उबी रावया. आपणेन ही संदी घेवन तुमी उबी आसतात तशी तुमच्या भाग्यवंत आस्कऱ्याची उनवनीत परब तुमकां सगळ्यांक आवडेता. हॅपी फेस्ट तुमकां सगळ्यांक. दिनवासता तुमच्या पादविकाराकूय हे तुमचे फिरगोजेन सोबीत फिरगोज उदकाचे दोडेर आसा आनी खरेंच बरें दिसलें हांगासर येवन इल्लोसो नियाळ करूंक ही मिसाची भेट भेटूंक. फादर तुमी आमकां आमंत्रण दिलें आपयलें आनी फादरानूय जायतो वावर हांगासर केला. तो यूट्यूबर आनी यूट्यूबार जायतें करून हाडटा. भोव करून देवाचें उतर परगटूंक हे मिसांव कशें ताणें घेतलां आनी ह्या सगळ्या बऱ्या वावरा पासत फादर डॉमिनीक तुका दिनवासता. दुसरें म्हणल्यार हांगासर फादर रोमियो गोदिनो आसा. तो म्हणटा आपूण ह्या गांवचो, केन्ना केन्नाय म्हणटा आपूण शेवलेचो, केन्ना केन्नाय म्हणटा आपूण टेरोकोलचो.
पूण कांय नजो आयज फेस्ता दिसा तूं हांगासरलो तूं म्हूण हांव जाणा म्हणून फादर तुका दिनवासताना तूं आमचो प्रिफेक्ट सिमनारीन आसतना मार्गदर्शन आमकां दिलां आनी एक इश्ट कसो न्हयच प्रिफेक्ट कसो बट मोगाळ इश्ट कसो आमचे सगळे आमकां मार्गदर्शन दितालो फादर तुका देव बरें करूं आनी सरशेवटी तुमकां सगल्यांक बरे भाशेन मांडावळ करून हाडल्या तुमी सगळें जाग्यार दवरलेलें बरे भाशेन गायन मंडलीन गायनां गायलीं भायल्यान बँड वाजलें बरे भाशेन फुगट्यो मारल्यो सगल्यांक तुमकां दिनवास आशिर्वाद घेवंक तकल्यो बागोवचे सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं भगवान फ्रांसीस सावेराची आयज आमी परब समरमतांव ताची मोहिमा आनी संतोश देवा थावनूच येता तोच देव तुमकां सदां आपल्या आशिर्वादान भरूं फ्रांसीस सावेराच्या मागण्यांत सर वायटांतली तुमी सुटूं ताची देख घेवन आनी खरीपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेल्याचे चाकरेक तुमची काळजां आनी मन लावंक तुमकां घोटाय मेळूं सर्गीच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावलीं देखून देवाची पवित्र सभा नोंद बरीत आसा तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक सांता भक्तांक बगूंक पावूं आनी सर पुर्विदाद देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सगळे सदां आसूं वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा मागता आमी सगळीं हें पुरसावन बाय सूर्य Taro
चेशी एकठांय जाल्या तुझी देखून घेवच्या काल्या दियांका तुझो संदेश पाडून आदर मागता San Francisco Xaviera Jesu tempo allo tempo Mosara Jesu Deusa Urben bortu amci calza ऐतिहासिक पाळा मुळा रिगुनासात या प्रांतात आदले पूर्वज मानताले San Francisco आयलो म्हूण या वाठारांत भावार्थाक वेग मारून देवो सांगोताले कोपेलांत ओसारांनी कुटुंब वावरून गेले दर्याचे देगेर वास्को हार्बरांत भावार्थ वो गोंयकारांचो San Francisco Xavieraच्या काळाचो खंयच्याय धर्माचो तूं जावं मोग आमकां गोंयच्या सायबाचो राखणदार गोंयच्या शाराचो फोलेर जेजू क्रिस्ताचो भावार्थान मागल्यार जेरूल पुरो कोत्तोलो आवडो तुज्या काळजाचो दोंगराचे तेंगशेर फोट आसा तातून कोपेल आसा पियेदाद सायबिणीचे दोरयेक वावराडी उदगारता मोगान नांव सायबीण मायचे विश्वासान आनी बोरमाशा हाटात गुंतून जेले फुलांचे उपोट देणी फावो जाता बेसांव घेवन सुर्गीचे मायचे भावार्थ वो गोंयकारांचो San Francisco Xavieraच्या काळाचो खंयच्याय धर्माचो तूं जावं मोग आमकां गोंयच्या सायबाचो राखणदार गोंयच्या शाराचो फोलेर जेजू क्रिस्ताचो भावार्थान मागल्यार जेरूल पुरो कोत्तोलो आवडो तुज्या काळजाचो कोपेलाक फिरगोज गेल्यार 50 वर्सां भरता वेगवेगळ्या धर्माचो लोक येवन गोंयच्या सायबाक पांये पडटा सोबीत सुंदर सायबाची इमाज तशीच रेलीक आसा इगुर्जेच्या आल्तारार आदरार उबो रावून पळय
खुंयच्याय धर्माचो तूं जावं मोग आमकां गोंयच्या साहेबाचो राखणदार गोंयच्या शाराचो ओलेर जेजू क्रिस्ताचो बावार्थान मागल्यार जेरूल पुरो कोत्तोलो आवडो तुज्या काळजाचो देवाचे उतर क्रिस्ताची कूड तारवड्यांक दिवंक यात्मीक बावा उरता दर्याच्या पोटांत ओरिश्ट बोटी सोडून मिसाची बेट मोगान समोर रमता आरबरांत मोदे पोला सोटेलाक देखून स्टेला मारिसाचे कोपेल आसा तारवोट्याची आस्कारीन ती आकांताच्या वेळार तांकां सांबाळटा भावार्थो गोंयकारांचो सान फ्रांसीस शावेराच्या काळाचो खुंयच्याय धर्माचो तूं जावं मोग आमकां गोंयच्या साहेबाचो राखणदार गोंयच्या शाराचो ओलेर जेजू क्रिस्ताचो बावार्थान मागल्यार जेरूल पुरो कोत्तोलो आवडो तुज्या काळजाचो ऐतिहासीक पाळा मुळां रिगून आसात ह्या प्रांतांत आदले पुर्वज मानताले सान फ्रांसीस आयलो म्हूण ह्या वाठारांत भावार्थाक वेग मारून देवो सांगताले कोपेलांत ओसारांनी कुटुंब वावरून गेले दर्याचे देगेर वास्को हार्बरांत भावार्थो गोंयकारांचो सान फ्रांसीस शावेराच्या काळाचो खुंयच्याय धर्माचो तूं जावं मोग आमकां गोंयच्या साहेबाचो राखणदार गोंयच्या शाराचो ओलेर जेजू क्रिस्ताचो बावार्थान मागल्यार जेरूल पुरो कोत्तोलो आवडो तुज्या काळजाचो दोंगराचे तेंगशेर फोट आसा तातून कोपेल आसा पियेदाद सायबिणीचे दोरयेक वावराडी उदगारता मोगान नांव सायबीण मायचे विश्वासान आनी बोरमाशा हाटात गुंतून जेले फुलांचे उपोट देणी फावो जाता बेसांव घेवन सुर्गीचे मायचे भावार्थो गोंयकारांचो सान फ्रांसीस शावेराच्या काळाचो खुंयच्याय धर्माचो तूं जावं मोग आमकां गोंयच्या साहेबाचो राखणदार गोंयच्या शाराचो ओलेर जेजू क्रिस्ताचो
कोपेलाक फिरगोज केल्यार 50 वर्सां भरता वेगवेगळ्या धर्माचो लोक येवन गोंयच्या सायबाक पांये पडटा सोबीत सुंदर सायबाची इमाज तशीच रेलीक आसा इगुर्जेच्या आल्तारार आदरार उबो रावून पळय कुरपेचो वारो दर्यायल्यान मारता बावार्थो गोंयकारांचो सान फ्रांसिस्का वेराच्या काळाचो खंयच्याय धर्माचो तूं जावं मोग आमकां गोंयच्या सायबाचो राखणदार गोंयच्या शाराचो फोलेर जेजू क्रिस्ताचो बावार्थान मागल्यार जेरूल पुरो कोत्तलो आवडो तुज्या काळजाचो देवाचे उतर क्रिस्ताची कूड Bagion Francis Savera आमचे पासोत माग Jesu Chrystan बसल्याचे आमकां फावो जावच्याक प्रार्थुया बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागियोन फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय
आनी ताचे वरवीं देसा देसात लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतलोय. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवंडाराची वळख घेवन आमची काळजां मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी तांचेर भावाट दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडत वेता ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोष भोगू. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. देवाचो आदार आसूं सदां काळ आमचे थंय. प्रितीच्या भाव भयणींनो ल्हानशी कळोवणी आमी 50 वर्सांक आमचें गायन काडलेलीं आनी तुमी जाणान जायत्या लोकांक तें मानवलें आनी युट्यूबाचेर हें चलता. भाव भयणींनो काल ती विनोदी ती म्हणल्यार जाता ते प्रमाणे आज आमचो परबीचो दीस. तुमच्या वॉट्सॅप स्टेटस जे आसात ताचेर घाल्यात लिंक DP घाल्यात लोकांक फॉवर्ड करात जाता ते प्रमाणे. आनी हें घडोवन हाडूंक म्हाका आदार केला आमची भयण प्रुडी, ताचो भाव ट्रेवन आनी ताचो सासूपाय ट्रेवनाचो. तांकां काळजान देव बरें करूं म्हणटा. चडांत चड ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल्या प्रमाण मागता. कित्याक आस्काऱ्याचो भावार्थ संवसारान पोरगेट करून एकांतरा उद्देशी ताणें म्हाका आदार आनी सहकार ताणें दिलो. तांच्या कुटुंबाचेर सदांच देवान भरपूर आशिर्वाद घाल्या प्रमाण मागता. San Francisco, आमच्या फिरको सांगता पात्रोना सर्वांच्या दीस रात आमच्या मोगाला सुनाच्या पेसाव आमचेर कालसायका हे वर्त्या आमच्या कुवोरा आयज तुका नमन करता. Portea आमच्या कुवोरा आयज तुका नमन करता. भक्तीन आमी वंदिता सोर तुका वर्तमान दिता. भक्तीन आमी वंदिता सोर तुका वर्तमान दिता. मूर्ती तुझी गोंया शारांत आसा आमचे मोदेर एक आसा. एक हात तुजो रोमा शारांत आसा भारताची सांस दिता. हे वर्त्या आमच्या कुवोरा आयज तुका नमन करता. आमच्या कुवोरा